आमी हो पक्ष तो पक्ष टायम मेळटा तशें उडक्यो माकडा भशेन उडक्यो मारपाचें काम आमी केन्ना करूंक ना. आमी ज्या जाग्यार सुरवात केल्या आणि म्हाका दिसता की आमी सपोवचे थंयसरूच ना. जय साळगांवकर म्हणटा काम करीत रावया, लोकांक कितें सेवा दिवपाक जाय ताचेर परिणाम जावंक दिवचो न्ही. So finally BJP is in power and people had to come from other party to BJP. We accept. I mean, we have to work for the betterment of the people. Schemes have ते लोकांपर्यंत पावपाक जाय. हांव बेश्टो विरोध करून जावं कोणाक ऑब्जेक्शनां घालून कांयच कोणाक साध्य जावचें ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी अध्यक्ष तानावडे कार्यकर्ते आनी माजी आमदारांक मेळ्ळे. फुडल्या बसकेक आजी माजी बरोबर आसतले. आमकां पार्टीचें काम अशाच पद्दतीन फुडें व्हरपाक जाय. सगळ्या जाणांनी पार्टी वाडोवपाक जाय. ती सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी एक्सप्लेन केली. पूण निश्चित रिती आमचे सगळे जुने कार्यकर्ते हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसात. भारतीय जनता पार्टीचें काम अशाच पद्दतीन फुडें व्हरता. पहिल्या मिटिंगेन आमचो नवीन आमदार येयला ताका फुडल्या मिटिंगेन कंबायंड मिटींग जी आसा पळय जुन्या नव्या कार्यकर्त्यांची आसतली आमदारी आसतली. शिवोली मतदारसंघ आणि साळगांव मतदारसंघ या दोन्ही मतदारसंघाचे आमच्या सगळे प्रमुख कार्यकर्त्याबरोबर आज बसले आणि एकंदर जे घडामोडी राजकीय त्या संदर्भात चर्चा केली. सगळ्यांनी चांगले पार्टीचे डिसिजन ते मान्य असं त्यामुळे काय होईल. 8 आमदारांच्या एंट्री उपरांत शिवोले आनी साळगांवचे आदले आमदार आनी कार्यकर्ते बरेच बेजार आशिल्ले. तांकां समजावपाक आनी थारावपाक खंय ही बसका. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी श्यामसुंदर फट्टे.